विश्वकोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल वीक्षकांक मिगले नमस्कार. हांव सीए कृपा प्रभू तुमकां ह्या वर्साचे सीए साधक कार्यक्रमांतू स्वागत करता. आज आमगेलूट संवादांत आसाची सीए फायनल मे 2024 परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन आशिल्ले एक साधक. हांगेल नाव सीए अमित नायक. अमित, तुमकां मस्त स्वागत आनी अभिनंदन. थँक्यू. हांगेल एक सण परिचय दिवच्याक हांव इश्ट पावता. हांगेल नाव सीए अमित नायक. अम्माल नाव सत्यवती आर नायक. अन्नाल नाव रामदास नायक. गांव मुल्की. हांगेल विद्याभ्यास हांनी श्री व्यास महर्षी विद्यापीठ मुल्की दुखून पूर्ण केलेलो आसा. ताचे नंतर पदवी पूर्वक कॅनरा कॉलेज मंगळूरा दुखून पूर्ण केलेले. डिग्री कॉलेज त्रिशा विद्या कॉलेज दुखून केलेले आसा. तशीच हांगेल आर्टिकलशिप तरबेती हांनी कामतेनराव चार्टर्ड अकाउंटंट्स दुखून केलेले आसा. सो अमित, फर्स्ट क्वेश्चन कसा म्हळ्यार तुमकां ह्या सीए घेवका म्हणून तुमी केदान लेखिल्लें आनी ह्या प्रोफेशनान तुमकां येताना तुमगेले प्रेरणा तुमगेले इन्स्पिरेशन कोण आशिल्लें म्हणून? हांव 9th स्टँडर्ड आसतना तितले तनक म्हाका कसं नाही गोत नायलें सीए म्हळ्यार कसं नाही म्हणून गोत नायलें. तितले तनक हांव सायंटिस्ट नाही की पायलट तशें कसो जावया म्हणून डिसायड केलें. आनी म्हाका सायन्स इश्ट नाशिल्लें. कॉमर्सान खंयचो एक फील्ड पळया, खंयचो लायक रेस्पेक्टेड फील्ड पळया म्हणून दिसलें. तेन्ना म्हगेले कजिनाक आशिल्ली जस्ट सीए क्लियर्ड आशिल्ली. तेन्ना तांकां मेळचे रेस्पेक्ट पुरा पळोवन म्हाका बारी खुशी जालें. हेंच फिल्डाक एंटर जावया म्हणून जालें. अशी तीच म्हगेली इन्स्पिरेशन. ओके. आतां तुमी सीए फायनल्साक सेल्फ स्टडी केलेलें म्हळ्यार कसले कोचिंग घेन तिले तुमी ह्या परीक्षेक तयार केलेलें आसा. तशी म्हणटाना तुमी तुमगेली ह्या परीक्षेक तयारी कशी प्लॅन केलेली आसा? हांव 6 months फुडें स्टडी लीव आसतना म्हगेले पुरा सिनियर्स जाल्यार उलोवन दवरलें कशी प्लॅन करका, कशी वाजूका, कितले घंटो वाजूका म्हूण पुरा प्लॅन करून दवरला. एक मायंडसेट दवरलें आमकां वाजूच्या 6 months आसता पुरो. मात्र त्या एग्जामा फुडले दिवस कशी प्रिपरेशन करका म्हणून एक मायंडसेट 6 months फुडेंची आमी डिसायड करून दवरका. तशी प्लॅन करून हांव दवरलें. तातूंत हांव डिसायड केलें एक सब्जेक्ट फर्स्ट टायम रीड करतना एक 15 days एक सब्जेक्ट पुरा तशी कंप्लीट करका. तशी मल्टिपल रिविजन्स करतना नंबर ऑफ डेज उणी जाता 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 वचून इम्पॉर्टंट पुरा मार्क करून लास्ट एग्जामा फुडले दिवसा कशी उणी क्वेश्चन सॉल्व करून पुरा फुल सिलेबस कवर करचे म्हणून एक मायंडसेटान प्लॅन केलेलो. ओके. आतां हे फायनल परीक्षा तुमी बरोवका जाल्यार 3 वर्साचे आर्टिकलशिप आमी पूर्ण करका. त्या तुमी कामतेनराव चार्टर्ड अकाउंटंट्स दुखून केलेलें आसा. सो तुमकां त्या आर्टिकलशिपांत केलेलें काम तुमी परीक्षेक बरयतना तयारी करतना कशी हेल्प जालेलें आसा आनी त्या आर्टिकलशिपाचे ह्या कोर्सांतू कसं महत्व आसा? आर्टिकलशिप एक इम्पॉर्टंट फेज सीए जर्नींतू. तुमकां सीए इंटर जावंक तुमकां एक बुकीश नॉलेज आसता. कशी प्रॅक्टिकली एप्लाय करका म्हणून तुमकां अनुभव जावन आसना. तेन्ना तुमी सीए आर्टिकलशिप एक इम्पॉर्टंट फेज. तेन्ना तुमकां त्या प्रॅक्टिकली कशी एप्लाय करचें, क्लायंटालूट कशी इंटरॅक्ट करचें, कशी प्रॅक्टिकली आमी क्लायंटाला उलोवन आमी कशी डेडलायना भितर आमगेले कंप्लीट करचे, कशी प्रेशर हँडल करचें म्हूण पुरा तशी आमकां मस्त शिकचा मेळटा. एक डिसिप्लीन आसता आमकां. तेन्ना आमी नेक्स्ट त्या घेवन गेलेले नॉलेज मुखारी सीए फायनलाक मस्त हेल्प जाता. मुखारी जॉब जावं प्रॅक्टीस जावं तुमी सीए फायनल जातरी स्टार्ट केल्यार तुमकां मस्त हेल्प जाता. तशी तुमी एक आर्टिकलशिप फर्म सिलेक्ट करतना एक आशिल्ली एक लायक एक्सपोजर आशिल्ली आनी तुमकां मस्त शिकचा मेळटा सर फर्म सिलेक्ट केला लायक म्हणून दिसता म्हाका. ओके. आतां मस्त विद्यार्थी गेले मनांत कसं आसता म्हळ्यार ह्या एग्जामांतू ह्या कोर्सांतू मस्त स्ट्रेस आसता आमकां, टेन्शन आसता आमकां म्हूण. तशी तुमगेल खंयचे हॉबीज आशिल्ली ह्या वेळार त्या तुमकां तुमगेले एग्जामाचें टेन्शन मॅनेज करूंक तुमकां हेल्प करून आयिल्ले आसात हॉबीज ज्यो तुमी कसो हॉबीज तुमी ह्या कोर्स घेवचे पशी फुडें तुमी खेळता आशिल्लीं जी त्या तुमी कंटिन्यू केला गी ह्या कोर्स करताना? सीए फुल कोर्स म्हणून एक स्ट्रेस म्हणून आर्टिकलशिप जावं, सीए फायनल जावं, सीए इंटर जावं, सीए फाउंडेशन जावं, स्ट्रेस आसता तिची. आमकां मस्त वेळ वाजूका जाता. तेन्ना स्ट्रेस जावचें गॅरंटी. ते स्ट्रेसा वेळार तुमकां कसो इश्ट आसा त्या तुमी एक हॉबीज कसो जो एक करचे. लायक म्हाका क्रिकेट खेळचे, कबड्डी खेळचे, एक
फिजिकल स्पोर्ट्स खेळची म्हणून एक बारी आश आशिल्लें तांत एक एक्सरसाइज जाता आनी एक मना एक रिलॅक्स जाता मागीर वापस येवन इन केस फायनलाक आनी इंटरा पुरो वाजूचा आसतना एक स्ट्रेस दूर जावन एक नवे एनर्जी मेळटा एक रिलॅक्स करून वापस फ्रेश स्टार्ट करचा स्ट्रेस आसतना वाजिल्यारी मना वचना मागीर तें कसो आमगेले हॉबीज परस्यू करून तें आमी मुखारी स्टार्ट केल्यारी तशें आमकां सेकंड टायम वापस वजिताना आमकां लायक मना वाटता म्हणून म्हाका दिसता. ओके आतां तुमी हे एग्जाम बरयलेले नर्व सिलेबसांत नवे सो नर्व सिलेबसांतू आतां ओल्ड सिलेबसा पशी थोडे चेंजीस आसा आनी आमगेले इन्स्टिट्यूट एवरी एक 5 वर्स जो 6 वर्स म्हणटाना एक हे सिलेबस पॅटर्न चेंज करता आसा सो तुमकां कसं चेंजीस दिसशील आसा आनी ह्या एक इतली चेंजीस येता आसतना एक शिकच्या बसतल विद्यार्थीन तांगेल मन कशी गट्टी दवरून ह्या कोर्साक एग्जाम बरो येता. हांव बरयतना 3 फेसारी म्हाका तशी जाला CA फर्स्ट हांव CA CPT बरयलें तेन्ना लास्ट अटेम्प्ट आशिल्लें आमगेलें CA CPTचें तेन्ना आमकां तें एक डू ऑर डाय म्हणचे आशिल्लें हें कंप्लीट करून जाल्यार CA फावंडेशना वचका म्हूण आशिल्लें तशी आमकां तेदान एक पडी तशी जालें एक मायंडसेट गट्टी करून दिवका हें आमगे लास्ट एग्जाम जाल्यार आमगे फर्स्ट अटेम्प्टारी आमकां क्लोज करून सोडका हें मुखारी ते हेल्प जाता म्हणून तशी एक मायंडसेट दवरून स्टार्ट कर CA फायनला आमकां तशी जाल्या CA फायनलान तो मे 2024 आमकां सिलेबस चेंज केलेलो आसा तांतूं 2 सब्जेक्ट काण आसका एक सब्जेक्ट ऍड केलेलो आसका तेन्ना तुमकां मस्त हें जाता खंयच्याक वचचें कशी प्रिपेर करचें म्हूण पळय तुमकां एक टेन्शन आसता मागीर तेन्ना तुमी एक मायंडसेट गट्टी दवरून आमी जगता कसं न्ही जाल्यार आमी एक हें प्रिपेर करून कोर येता म्हूण तुमकां दिसल्यार डेफिनेटली तुमकां जाता. या तुम्ही आतां न्यू सिलेबसाक इतली चेंजीस आसा म्हूण सांगिल्लें आसा सो तांतूं एक नवे आतां तांणी 2 पेपराक इंट्रोड्यूस केला सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल म्हणजे तुमी वाचून तुमी ते कंप्युटर बेस्ड टेस्ट दिवचे म्हूण सो तांचे बग्गे तुमी कसं सांगताची. हय आतां हे मे 2024 देखून तांणी 2 सेल्फ बेस्ड ऑनलायन मॉड्यूल एग्जाम म्हणून स्टार्ट केला तांतूं तुमी एग्जाम बरोवचे फुडें तुमी 40 hours मॅन्डेटरी ICA तांगेले क्लास पळोवंक जाता तुमी ते क्लास पळोवन जाल्यार तुमी एक स्लॉट बूक करका एग्जाम सेंटरांत एग्जाम स्लॉट आसता हांगा मंगळुरांत उडपान जावं शिमोगा जावं थंय वचून तुमी बरोवंक तांतूं एक पास मार्क 50% आसता 100 मार्कांतून 50 मार्क मेळटा तेन्ना तुमी पास जाता ते दोनी एक तांतूं एक लॉ आनी एक स्ट्रॅटेजीक परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट म्हणून येता ते दोनी तुमी क्लियर करका बिफोर रायटिंग फायनल एग्जाम्स. सो तूं आतां विंगड सक्कडी सब्जेक्टाक प्रिपेर केलें पळयल्यार हक्क तूं प्रिपेर केलेलें कशी विंगड आसा हाका हें MCQ बेस्ड एग्जाम MCQ बेस्ड एग्जामाक तितले तुमी डीप वचका म्हूण ना म्हूण दिसता म्हाका आतां तितले MCQ कसन पुरा न्युमेरिकल्स जावो कसो टायम लिमिट्स जावो आतां लॉंत पळयल्यार तशी टायम लिमिट्स नंबर ऑफ डेज तशें पुरा त्या पुरा इम्पॉर्टंट जाता त्या पुरा तुमी मस्त डीप वचका म्हूण ना म्हूण दिसता म्हाका तुमी CA फायनल एग्जामाक कशी प्रिपेर करता ती तशी प्रिपेर करका म्हूण ना हे एग्जामाक तुमकां एक नॉर्मल लेवल स्टडी वे तुमकां पावता हें क्लियर करूंक म्हूण दिसता म्हाका. ओके जाल्यार मस्त लायटली वे घेवच्या ना ओके आतां तुमगेली परीक्षा तुमी उत्तीर्ण कोण जाल्या नेक्स्ट तुमगेले भविष्याक तुमगेले कसो प्लॅन्स आसा हाचे नंतर CA फायनल एग्जाम जाता आतां हें क्लियर जाता तरी म्हाका एक जॉब करया 2-3 वर्सां म्हूण एक आसा तें जाता तर एक ऑफिस दवरया म्हूण म्हाका एक आश हांगा कोड्याला जावं उडपा जावं म्हूण एक दवरया म्हणून एक प्लॅन केला. सो तुमकां जॉबांत इंट्रस्ट आसा ताचे नंतर एम्प्लॉयमेंटांतय करका म्हणून प्रॅक्टीसय करका म्हणून तुमकां इंट्रस्ट आसा. ओके आतां कडेक म्हगेलो क्वेश्चन कसो म्हळ्यार तुमी ह्या कोर्सान तूं नव येतल तसल्या स्टुडंट्साक तुमगेले एक कसो मेसेज जो संदेश तुमी दिवच्याक इश्ट पावताची. हय CA कोर्स एक रेस्पेक्टेबल कोर्स आहे म्हणजे मस्त स्ट्रेस कोर्स तुम्ही हे जॉईन जातना तुमकां एक तांत इंट्रस्ट आसका CA कोर्स करच्याक फस्टाक इंट्रस्ट नासला हे तुमकां बारीक कश्ट जाता CA तूं ताजेर एक डेडिकेशन आनी हार्ड वर्क तुमकां जावका तीच एक पेशन्स आसका तुमकां 3 वर्स 4 वर्स जावं तुमी करतना मस्त पेशन्स जावका तुमकां एक पाटी क्लियर जायन जाल्यार पुरा भारी तुमकां इंट्रस्ट वचचें आनी की डिमोटिवेट जावचे तुमकां चान्सेस आसता तेन्ना तुमी तुमगेले एक मायंडसेट गट्टी दवरून हे पेशन्स दवरून एक तेन्ना मुखार चमकल्यार तुमकां बारी हेल्प जाता तशी. सो अमित तुमी आमगे लोटांक घेवन संवाद केलेल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद.
विश्व कोंकणी केंद्राक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या धन्यवाद म्हणून म्हणटा. अनेक धन्यवाद मिगेला आ नम्माक CA गोपी सर, CA आदर्शणी सर आनी मी पूरा फ्रेंड्स कोण CA जर्नीन म्हाका मस्त हेल्प केला तांकां मिगेल धन्यवाद. थँक्यू. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल वीक्षकाक मिगले हृदयपूर्वक धन्यवाद आमगेलोट्टू या कार्यक्रम पडोवन घेतिले.